hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुमका समेस्तांग बरो येवकार मागता संजेच्या वेळार परत देवाची स्तुती करूंक देवा गर्गान दिवं आमी सांगाता म्हणले आसतना सरायचे दिसाय एक जावन आमी एक वर्तें फेस्त आमचे कुटुंबाचें फेस्त आचरण करूंक आमी फुडें येता आसतना ताका जायली तयारी आमी करया आनी कनीस जावन आज देवाची स्तुती आमी करया हो अवकाश आमकां दिल्ल्या खातीर आनी देवाच्या सांगात आमी आशेवया आनी ताच्या संगता रावून ताच्या संगता जियोवची कृपा आज आमी प्रत्येक जाण आमी मागया तर आज समेस्त संगता मेळून हे मागणी आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सकाळ जाता तशी आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां तळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारण नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्रामितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्टच्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसा दिन सात आनी सदां सर्वता आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज आमी प्रत्येक जावन देवाचे उतर आमकां सांगता देवाची काकुल आनी कृपा केदी वर्ती गी म्हूण सांगता इजाया प्रवादीचें पुस्तक आमी वाचल्यार ते 25वा अध्याय आमकां चड आनी चड जाणवाय दिता सर्वेस्परा तूं म्हजो देव हांव तुका वाखणटा हांव तुज्या नांवाची स्तुती करता कित्याक तुवें विचित्र कृत्यां केल्याय पुर्विल्ल्या काळार तुवें केल्ले येवजण्यो विश्वासान आनी तिरासण्यान तुवें सिद्धी केल्याय आमच्या जिवितांत हर एक देवाची येवजना येदोळसर जारी जाल्यात आनी मुखारी जारी जायचे मुखारी जायची जावचे खातीर आज आमी ह्या स्तुती गायना वट्टूक सांगता मागून मेळया आनी मेळोन सांगता मागया आनी देवाची काकुल आनी कृपा आमच्या जिवितांत सर्व काळी आमच्या संगत आसोदी म्हणून आमी मागया देखून सगळी आमी एक गरीब स्तुती करया हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट हालेलुया 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 सगळ्या आमी सांगता मेळून स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ सर्वेस्वर देवाची कृपा आणि काकुलते सदांच आमच्या वयर देवण येऊ दे देवाचे सत्यवंत आमी स्तुती करया गद थाळ्यान आमी स्तुती करया आमचे सगळे बांधपास तुटून पडोवन दी म्हणून मागया ह्या वेळार देवाची काकुलते आणि कृपा आमचे ते देवण येऊ दे आणि वाईटाचे शक्ती आमच्या विरोध झुजून येवच्यो सगळ्या स्तुती गायन करता आसतना ते तुटून पडोवन दी म्हणून मागया
हीरा बाबा रख बाबा सुंदर बर करबल रखल चीज ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ सगळ्या कुटुंबांनी देवाचे आशीर्वाद मेळचे खातीर मागया देवाची स्तुती करतना देवाचे दैवीक सकत गुण करचे सकत आमचे ते वाळती आसा देखून तुम्ही कितें इंटेन्शना पुरा गलती आसात ते सगळ्या इंटेन्शना खातीर एक घडीवर मागा स्तुती करतना जेजू तुजी दैवीक सकत गुण करचे सकत हे सगळ्या पिडेशीर कष्टच्या लोकांक ते देवून येऊन दिवून मागा सत्यान मागा धैर्यान मागा सुटका मिळतो वेळ व जमन आसा ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 thank you lord thank you father thank you jesus thank you holy spirit hallelujah 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 हीरा बाबरे कलर जीसस जीसस सगळे आम्ही याकडे तुमच्या खातीर आमी मागता जुलियट डिसोजा हेच्या खातीर अनिता डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर सुझान सिद्धू हांच्या खातीर एंड्रू मंथेरो आयरीन मंथेरो वीना हांच्या सर गरजां खातीर सिसिलिया रॉड्रिगस जस्लिन रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर जस्सी तावरा आनी कुटुंबा खातीर सिंथिया डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर विलियाना डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता आनी आमी मागता ह्या वेळार सोमिया जेजू फ्रांसीस पिंटो आनी कुटुंबा खातीर सोमिया जेजू माहेश लोब आनी कुटुंबा खातीर मागता बापा सोमिया जेजू मागता बापा सोमिया जेजू ह्या वेळार सूरज खातीर विनू खातीर
आनी तांकां मायेशा खातीर तांचे सगळे कॉफ कितें आसा ते सगळे गूण जावचे खातीर मागता बापा हेनरी क्रास्ता खातीर मागता बापा संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर स्वामी जेजू मागता बापा जेसिला डिसोजा स्वामी जेजू तांच्या सर भुरग्यां खातीर 2 म्हयन्याच्या भुरग्या खातीर स्वामी जेजू ते गर्भेस्त आसा ताका कृपा दी निशा डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर क्लॅरिन फ्लाविया आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता मौलिक कुटुंब आनी कुटुंबा खातीर मागता स्वामी जेजू अल्विना हांच्या सर कर्जा खातीर जॉन्सन बार्बोज आनी कुटुंबा खातीर ट्रिसिला डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर ताच्या भुरग्याक एक बरें जॉब मेळचे खातीर जॉन्सन बार्बोज खातीर मागता सगळ्या कुटुंबा खातीर मागता हर एका कुटुंबाचे तुजी दराळ आशिर्वादां घाल म्हूण एक बटी हातान आमच्या वयर बांदच्या खातीर सगळ्यां खातीर मी मागता हालेलुया 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 शंदर बरे हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट हालेलुया 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 ग्लोरी 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 ऑल ग्लोरी टू यू लॉर्ड मास्टर लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 शबरा बरा शरल हालेलुया हालेलुया शकरंदल हालेलुया Chandra hallelujah 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 देवाचें उतर आमकां सांगता प्रत्येक सावन पळया आमी एक नवें कार्य करता म्हणटा आतांच तें उजवाडाक येता तें तुमकां दिसना गे वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता सुके कडे बंत न्हंयो उपसयता म्हणटा म्हळ्यार तसले एनॉयंटींग तसले अभिशेक सरेस्पर देव आज म्हाका आनी तुका दिता म्हण सांगता आनी हे इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 आनी 3 अध्यायांत 19 वाक्य आयजाय 43:19 हे वाक्य म्हळ्यार आमकां बसवणे दिल्ली आसा आज ते एनॉयंटींग ते अभिशेक देव म्हाका आनी तुका दिता म्हणटा देखून हर एकले आमी ते एनॉयंटींग आमी विशेषतः जोन काणयोंक आज प्रयत्न करया इल्लेशे आमी अलर्ट रावया ह्या मागण्या वेळार इल्लेशे आमचे कामां इल्ली देगेन रावन पवित्र आत्म्याक समर्पण करन मागा ह्या वेळार एनॉयंटिंगा खातीर अभिशेका खातीर मागा देवाची काकुलदानी कृपा तुमचेर हर एकल्याचेर देवण तुमच्या खातीर मागया आमी म्हळ्यार मागता आमी तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर तुमचे कितें इंटेन्शनां घालतात आमी तुमचे खातीर मागता धर्मा पिंटो आनी कुटुंबा खातीर मागता ह्या वेळार सुमी जेजू हर एक देवाची काकुलदानी कृपा आज देवण येता मगाच्या भावा आनी भयणी एक हाली हांवें म्हज्या तोंडान तोंड सांगचें न्ही बगर पवित्र करता म्हणटा आज देखून ही बसवणी दिल्या पळया हांव एक नवें कार्य तुमच्या जिवितांत करता म्हणटा आतांच तें उजवाड येता तें तुमकां दिसना गे वय अरण्यांत एक हांव एक रस्तो करता म्हण सांगता थँक यू जीजस Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Glorify your name, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sharal hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. तुमच्या सगळ्या गरजां खातीर मी मागता आसतना जेजूची दैवीक सकत तुमचे थंय वाळून येता ती दैवीक सकत आमी कान घेवचे ह्या वेळार आमी ती सगळी देवाची सकत आमी कान घेया आमच्या जिवितांत देवान येवच्या खातीर आमी विशेष तरेन मागया देवाची काकुलदानी कृपा मागया आनी सर वायटाचे शक्ती आमचे थंय तुटून पडच्या खातीर मागया आमी ह्या वेळार ज्योती सुकेरांच्या सर गरजां खातीर मी मागता ह्या वेळार समय जेजू काकुल कर म्हणून मागता ह्या वेळार हर एकल्याच्या गरजांनी ते पवित्र सकत आमचे थंय देवण येवच्या खातीर विशेष तरेन आमी मागया देवाची काकुलदानी कृपा देवण येवच्या खातीर मागया हालेलुया 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 हीरा बरे कलबरे शंदर बरे करबल रकल जीजा द माइटी गॉड anoint us with your fire Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Araba bare khalabare daga shandar bare kal jawit dina ancha sor garsan खातीर मी मागताच्या
सोम्या जेजू त्या भुरग्या खातीर मागता चेडवा खातीर संपूर्ण तरां सुटका मेळच्या खातीर मागता ती दैवीक सकत ह्या वेळार देवण येवन दी जेजू वायटाचे सत्य सगळे हुमठून काड जेजू मागता बापा थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाय एंड माइटी गॉड हालेलुया worship Lord Jesus hallelujah 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 thank you Lord thank you Lord thank you Jesus hallelujah 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 आम्ही सगळी स्तुती करूया देवा कारका दिवया ही सगळी तुमची कितें मागणी आमी देवा मुखार भेटोवन दिल्ली सगळी ह्या वेळार सुटका मेळच्या खातीर बरें जावच्या खातीर हर एक पिडा आशिल्ला गूण जावच्या खातीर ह्या वेळार आमी स्तुती कर मागया देवाची काकुलतानी कृपा मागया Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Baba, Baba, Barak, Baba, Sadva. Gokhala Brother, Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory to the mighty God. Hallelujah. Worship Lord. Worship Jesus. ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ Somiya Jesu level magta rita disozaचे kidney creatinine pura level normal जावच्या खातीर मी मागता Somiya Jesu Janet dance ताका संपूर्ण तर बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागता Somiya Jesu ह्या वेळार Somiya Jesu ब्रीथिंग प्रॉब्लेम सगळे पयस वेच्या खातीर अस्थमा प्रॉब्लेम कितें आसल्यार ह्या वेळार तुज्या नांवान आमी ब्रेक करता आनी फायन करता Jesu किडनी इन्फेक्शन तुज्या नांवान आमी ब्रेक करता फायन करता ह्या वेळार सुटका मेळत Jesu ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು दैविक सकत हर एकल्याचे Somiya वाळे Jesu ह्या वेळार हर एकल्याची कितें इंटेन्शनां घाल्ली Jesu तुज्या पांया तळा भेटून दिता ह्या स्तुतीच्या वेळार Jesu तुजी दैविक सकत गूण करची सकत हर एकल्याचे वाळे Somiya Jesu कोण गरजेवंत Jesu जनय Somiya Jesu ह्या वेळार तुजी दैविक सकत तांकां सुटका मेळच्या खातीर आमी मागता Jesu देवाची काकुलताची कृपा मागता ह्या वेळार Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ
ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, 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 thank you, Jesus. Praise, 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 praise. Glory, 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 glorify name, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे गरज सोमिया तुझ्या पायाला भेटून देत असताना सोमिया जेजू हर एकल्यांच्या गरजां खातीर मी मागता सोमिया जेजू नन्सी मोंतेरोच्या सर इंटेन्शना खातीर मी मागता जेजू काकूळ कर म्हणून मागता ह्या वेळार सोमिया जेजू हर एकल्यांच्या जिवितांत बरेपण जावं दी जेजू अनिता मोंतेरो त्यांच्या सर इंटेन्शना खातीर आमी मागता जेजू लीना रॉड्रिगेस आनी कुटुंबा खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर त्यांच्या नवऱ्या खातीर आमी मागता सोमिया जेजू ह्या वेळार जेजू काकूळ कर म्हणून मागता हर एकल्यांच्या जिवितांत तुजी दैवीक सकत गुण करची सकत वाळय म्हणून मागता एक गडी बोर मौनपणी आमचे दोळे दामया आनी दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आमकां आमी समर्पण कर दिवया देवाची काकूळट आनी कृपा आमकां मेळच्या खातीर आमकां आमी समर्पण कर दिवया आमच्या अस्कत काय आमच्या कुडीची जावंक पुरो मोतीची जावंक पुरो खंयच्याय रितीची हातका कारण जाता कितें पुरा तें समर्पण कर दिवया कुडीच्यो ओडण्यो जावंक पुरो दोळ्यांची पुसलावणी जावंक पुरो आनी ह्या संवसाराची आशा आकांक्षा जावंक पुरो हे सगळ्यो सुमयाक समर्पण कर दिवया देवाची काकूळट आनी कृपा आमच्या जिवितांत मागया तुमच्या कुटुंबाच्या सौर सान्यांक समर्पण कर दिया देवाची काकूळट आनी कृपा आनी पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची फळां हर एकल्यांचे रुतां जावच्या खातीर मागया ह्या वेळार आनी सर आमचें समर्पण करया आमी जियेता जाल्यार आमी आमकांच खातीर जियेना बगर आमी जियेता जाल्यार सुमया खातीर आमी जियेता देखून आमचें सगळें जिवीत सुमयाक समर्पण कर दिवच्या खातीर आमी मागया देवाची काकूळट आनी कृपा आमकां मेळच्या खातीर मागया आनी ह्या वेळार सर्व आमी एक गडीभर समर्पण कर दिवन तुमच्या कुटुंबाच्या सन्याक समर्पण कर दिवन आज ह्या मागण्याक जॉयन जाल्ल्या सुमेस्तांक तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक समर्पण कर दिवन पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागया एनॉयंटिंगा खातीर मागया कित्याक देवाचें उतर इतलें जावन आसा आमी कांय ना ह्या संवसारांत हे उदका वयले बुळबुळे मात्र एका घडी आसा एका घडी नबय जाता पूण देवाची काकूळट आनी कृपा विशेश जावन आसा देवाची कृपा आमच्या जिवितांत विशेश जावन आसा देखून ह्या वेळार आमी सर्व रितीची गरजेक आमी मागता आसतना देवी काकूळट आमी मागता आसतना सुमया जेजू काकूळटीच्या सागोरा काकूळट कर म्हणून मागता ह्या वेळार सुमया जेजू Hallelujah, 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 hallelujah. ह्या वेळार सुमया Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you. ह्या वेळार वाळय म्हणून मागता Glorify your name, Lord. काकूळटीच्या सागोरा काकूळट कर म्हणून मागता Hallelujah, 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 hallelujah. Ira babre khlabare da shandar bare karbala. Rukhlabare da shandar bare karbala rakala Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Shandar bare karbala rakala Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Sakkara mein abhishek ka katir magya, anointing ka katir magya. Daivik sakadam chate devune vichak katir magya. Hallelujah, hallelujah. Ira babre khlabare da shandar bare karbala rakala Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory to mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory to mighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hari God ka Jesus. Mahima ka Jesus. Abhyap ka Jesus. Vandar ka Jesus. Thank you, Jesus. Para Papa Vashandar Barakah. Thank you, Jesus. Glorify, worship, worship. Para Papa. Shandar Barakah Barakah Jesus. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ
ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ कृपेये बाबा बाबा शंकर बरकर बोलायचे जेजू सोमिया जेजू आमचे जीवित चलचे आमच्या सक्तीन नाही आमचे जीवित किती चलता ते देवाच्या सक्तीन आज आम्ही सुरक्षित आसाव जाल्यार देवाची काकुलतानी कृपा आमच्या जिवितांत आसा नंतर आम्ही या संवसारांत येदोळमसर जिवित आसूंक साधत नातले ही देवाची काकुलतानी देवाची कृपा जावन आसा देखून देवाच्या सक्तीन आमी जियेता देवाच्या सक्तीन आमी आसाव आनी जेजूच्या त्या पवित्र नांवा खातीर आमी ह्या संवसारांत आसाव आनी ते नांवच आमकां बचाव करता सुटका दिता ह्या वेळार जेजू आमचे कडेन मागया जेजू तुज्या नांवाच्या सक्तीन आमकां सांभाळ जेजू तुज्या नांवाच्या सक्तीन आमकां राख आनी सांभाळ जेजू तुजें नांव तूं व्हरतें सोम्या जेजू आराधन तुका जेजू ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ कितल्या जाणांक देवाची कृपा मेळटी आसा ह्या वेळार तुम्ही भियेनाकात हे संवसाराचे जिणी कसली ती जावं दी देवा समकार ते नितळ निर्मळ आसल्यार पुरो आमी देव आमकार नितीवंतपणान जियेल्यार पुरो भाग्यवंतपणान जियोंक प्रसारल्यार पुरो आमकां खंडीसावन राखता आनी सांबाळता ह्या वेळार विशेष तरेन गुण करचे सकत वाळयती आसा गुण करचे सकत वाळयती आसा अस्थमा प्रॉब्लेम असलेल्यांक लंग्स इन्फेक्शन असल्यांक जेजू गुण करते आसा आपवडते आसा ह्या घडये कॉफ सगळ्यांक सुटका दिती आसा ती एलर्जी सुटका दिती आसा जेजू ह्या वेळार वरख बाबा बाबा वीर लोका शंकर बरे करबला जीसस जीसस हालेलुया जीसस Thank you Lord Jesus praise you Lord glory God mighty God hallelujah ora baba 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 ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದಲ್ಲ
ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. Irapa berekala beredega shandara berekala berekala Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Makta sumiyan Jesus yabla Sunil lobani te kutmagadir makta Savita Ferrawani kutmagadir sumiyan Jesus te payanchi du kyatvalar gun soundi sumiyan Jesus. Sumiyan Jesus kakul ka Juliet Fernandez kutmagadir makta Jovita D'Souza kutmagadir makta sumiyan Jesus. सुमिया जो अरियक लंक सुमिया जो आशीर्वादित करी आवला दैविक शक्ति आवला देवने दी बाबा बाबा एकलक पायांची राइट साइड पायांचे दुखसा एंकल पेन सकेल एंकल पेन मस्त प्रॉब्लेम आता सोलोंगनी इल्लेशे कुंटून चलता सारखे बोळ घालूंक जायना एंकल पेन असले एकल्याक जेस गुण करते आसा ह्या वेळार कोणी असल्यार तुम्ही मेसेज करा ह्या वेळार तुम्ही कोणी आसा जाल्यार तुमचे एक हात वयर केल्यार पावता आमी तुमच्या खातीर मागता कित्याक एकल्याक विशेष जावन ही दैवीक सकत जेजूची गुण करची सकतचे ते वळते आसा ह्या वेळार ते एंकल पेन आसा राइट लेग एंकल पेन सकेल सारके रितीन चलोवंक जायना असले एका व्यक्तीक जेजू आपडते आसा सुरख दिते आसा ह्या वेळार हालेलुया 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 जीर बरे कल बरे दगा शंकर बरे कर बरे कल जीर हालेलुया माइटी गॉड माइटी गॉड माइटी गॉड माइटी गॉड ओरे क बाबा शंकर बरे कर बरे कल जीर ओरे क बाबा शंकर बरे कर बरे कल जीर जीर हालेलुया 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 मरिया पिरेरा नि खुटमा कतिर मागता जजे आपई बहिणी सोलों कृपा दिया बळा गठाई दी जानवाई दी सोलों कृपा दी जजे मागता बाबा शाई नमले बहिणी कतिर मागता जजे त्या खुटमा कतिर मागता जगो कतिर मागता जजे सुमिया जजे हालेलुया जजे जजे आपड जजे जन एकल्या कोण पुरा या मागण्या कॅटन झाली असा सगळं घ्या बळा सुडका दी जजे थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस इरबा बरे कलबरे दका मर्लिन डिसोजा नि खुटमा कतिर मागता जजे संदेश बरबोस खुटमा कतिर मागता जजे आवला जेसन डिसोजा नि खुटमा कतिर मागता जजे आवला तुझे दैविक सकत वाळून दी जजे हालेलुया 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 जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड हालेलुया 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 ईरब बरे करबल सुंदर बरे करबल रुक्कल बरे दग सुंदर बरे करबल जीसस 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज सकट मागा एवढा दैविक सकत जेजूचे गुण करचे सकत वाळते असा मागा एवढा सोडी नका जेजू आप फोडता आणि गुण करता एवढा थैंक यू जीसस हालेलुया बरे करबल सुंदर बरे जीसस हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ईरब बरे करबल दग सुंदर बरे करबल जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ईरब बरे करबल दग सुंदर बरे करबल रुखल बरे दग सुंदर बरे करबल जीसस हालेलुया 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 जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड शिवगीता नन्ना नूरಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ
ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ कृपेये सगळ्याचे जीवित या वेळार भेटून दिता आमी मोंते दिसाच्या कुटुंबा खातीर मागता पुताक विजा रिन्यूअल जावच्या खातीर मागता बाबा सरिता डिसोजा खातीर मागता बाबा सोमिया जेजो मागता बाबा मारिया पेरेरा कुटुंबा खातीर अनिता डिसोजा कुटुंबा खातीर संदेश बरबोजा खातीर ताका कॅनेडियन विजा मेळच्या खातीर फिल्सी पेरेरा खातीर वाल डिसोजा कुटुंबा खातीर मागता जेजो विना मंथेरो कुटुंबा खातीर मागता जेजो सोमिया जेजो हर एकल्याच्या जिवितांत आशीर्वादित कर जेजू मागता वाला दैविक सकत वाळी म्हण मागता जेजू थँक यू जीसस थँक यू जीसस आमचे सगळे जीवित समर्पण कर दिव्या आज पावन आमचे जीवित कुटुंबा जीवित देव सोलून वरदी सुमी सोलून वरदी आ वेळा ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड या वेळार मागता विश्व मी जेजू हरी एकल्या खातीर जेजू प्रेसिला डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर मागता बाबा या वेळार तांचेर आशीर्वाद घाल म्हणून मागता तुजी दैवीक सकत आमची सगळी कुटुंबां जेजू कडेन समर्पण कर दिव्या जेजूच्या पांया तळा पेटोवन हर एका कुटुंबांनी शांती समाधान माय मोग एकवट लाभोय म्हणून मागया हर एका कुटुंबांनी मागण्याचं स्पिरिट लाभोय म्हणून मागया हर एक वाईटाचे सत्य सुटका मेळोनी म्हणून मागया जीसस थँक यू आपण जेसू आपण जण एकल्याक तो आपण जेसू या वेळार सुटका दी जेजू मागता जेजू ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ
ನಿಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हर एक लंचे जीवित एक नवे जाऊं को हर एक प्रयत्न देवी करता आमचे जीवित नवे जायचे आमच्या जिवितांत सर आशिर्वाद मेळचे म्हणून ह्या वेळार आमकां देव आशेता आनी ते दिवंक आमकां आशेता ह्या वेळार आमी मागया विशेष तरान आनी आज थोडे देवाचें उतर आमी नियाळ करया देवाचें उतर एक 2 सुमाराच्या पयलें आमी एक देवाचें उतर परगट केल्लें तें उतर जावन आसलें एक काजारी लग्न जिवितांत घोवाची जबाबदारी केली म्हणून सगळें तुमी आयकल्लें आज आमी थोडी आनी एक जबाबदारी आसा बायलेची जबाबदारी कसली लग्न जिवितांत बायलेची जबाबदारी कसली थोडे संगती आमी नियाळ करया देखून आदले फावटी घोवाची जबाबदारी सांगता आसतना जायत्या बायल मनशांक संतोश जालो आसतलो एक इल्लें तरी आमच्या घोवाक तरी सांगलें न्ही म्हणून आज तुमची सर्ती देखून तुमचे लग्न जिवितांत बायलेची एक जबाबदारी आसा आनी ती जबाबदारी कशें पयलें सांगता एका बायलेन आपल्या घोवाक काल जावन जियेचें म्हूण सांगता हें म्हजेच ते हांव सांगना पूण देवाचें उतर सांगता एफेसकारांचें पत्र 5 अध्याय 22 वाक्या एफेसियन चॅप्टर 5 वर्स 22 सांगता पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चलत जाय पळया पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चलय जाय कशें सोम्याक काल जाता पवित्र सभा सोम्या काल जाता आनी देवाचें उतर सांगता जेजूची पतीन जावन आसा आमची पवित्र सभा आनी त्या पवित्र सभेंत वाडले आमी आनी त्या पवित्र सभेचें दूद आमी पियेल्या म्हळ्यार भावार्थ मागणें हें सगळें शिकलें आमी पवित्र सभेंत हांव आनी थंय कशें जेजू त्या पवित्र सभेचो मोग करता तशें हर एका पत्नींनी पतीचो मोग करचें म्हळ्यार बायलेन घोवाचो मोग करचें म्हणून आमकां अशें सांगता काल जावन चलचें म्हणून पळया पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चलचें आमी कशें पवित्र सभा जेजू काल जाता आनी जेजूचें उतर कशें परगट करता सगळो संवसारार पवित्र सभा पळय कशें चलयता तशें आमी एकामेकाक काल जावन म्हळ्यार तुवें तुजी कित्याक पवित्र सभा सांगता कशें पवित्र सभा जेजू पवित्र सभेचें मस्तक जावन आसा पवित्र सभेचें मस्तक जेजू तशें एक पती आपल्या बायलेचें मस्तक म्हणून सांगता देखून ह्या खातीर तांणी काल जायचें गे म्हणून काल जायचें म्हणून सांगता दुसरें एक मोग आसूंक जाय तिथाक बरयलें पत्र 2 अध्याय 4 वाक्य सांगता तिथाक बरयलेलें पत्र 2 अध्याय 4 वाक्य सांगता
तरणाट्या बायल्यांनी आपल्या दादल्यांचो आनी भुरग्यांचो मोग करी जाय. हर एका स्त्रियेन आपल्या दादल्याचो मोग करी जाय, तशेंच आपल्या भुरग्यांचोय मोग करी जाय. कोणाक आमी थंय पार्शलिटी करूंक जायना, एकल्याचो चड मोग करचे, एकल्याचो उणो मोग करचे, तशें जायना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. समाज हर एकल्याचो त्या म्हळ्यार पळया चड आनी चड कुटुंबांत जबाबदारी आसची एका स्त्रियेक गय. दादलो गळोन घालता, हाडटा आनी पळयता, पूण बायलेची जबाबदारी ताच्याकी चड आसता. घर सांबाळचें त्या बायलेन, भुरग्यांक वागयचें त्या बायलेन, भुरग्यांचें एज्युकेशन पळयचें त्या बायलेन, सगळें करिचें पडटा मस्त. ताचे कडेन त्या घोवा स्वयंपाक करिचें म्हणटा पवित्र पळया पवित्र पुस्तक कितें सांगता. देखून तुमकां जबाबदारी चड आसा. देखून तुमकां जबाबदारी चड आसले वरवीं तुमी चड मागचें. मागणें चड केल्ल्या बरा ही जबाबदारी पाळोवंक बरें जाता. जर मागणें पळया एक हांवें सांगचें जाल्यार एक पळयाक आनी एक सनमायक आमी अटॅच करिचें जाल्यार मदें एक फेविकॉल म्हणलो गम घालतात. तें गम घाल्या शिवाय तें कितलें मारल्यार कितें उखलता. गम घाल्यार आनी ताका टच केल्यार बरें करून एक झाडां दवरल्यार एक 2 दीस मागीर तें घट्ट जाता, कांय जायना. तशेंच एका दादल्या आनी बायले मदें आमी सांगात जियेचें जाल्यार मदें एक गम आसा. तें जावन आसा मागणें, तें जावन आसा जेजू. जेजू आमचे मदेगांत आसल्यार आमकां एकवटीत दवरता. मागणें एकामेका आसल्यार आमकां एकवटीत दवरता. तें मागणें आमकां केदींच आमकां पयस करूंक सोडिना. आजकाल पळया कितलीं जाणां घोव बायलांची मस्त समस्या आमचे थंय येते आसात. मस्त कावन्सिलिंगाक येता हायस्ट. कित्याक म्हळ्यार घोव एज्युकेटेड, बायल एज्युकेटेड. देखून ताच्या हांव सर म्हणलें एक वोद वरांड धरून निसांतान करून सोडटात कुटुंबां. घोव बायलेचो वोद वरांड. भुरगीं बायले उठ आसात नाल्यार दादले उठ आसात. असली परिस्थिती. थोड्या कडेन दादलो जोर आसा, थोड्या कडेन बायलां जोर आसात. ल्हान भुरगीं इंगट जाल्यात. तो दादलो कालें करता, दादलो तांचे कितल्याक आनी की दुसऱ्या बायलांक काडून घेवन तांचें जिवीत जियेता आनी ही मायल पाप त्या भुरग्यांक काडून घेवन जियेता. कितल्योश्यो केजी आमकां मेळटात मोगाच्या भाव आनी भयणी. हें हांवें काही तुमकां काही बुकांनी वाचल्लें न्ही. म्हजे एक्सपिरियन्स म्हजे दोळ्या मुखार आयिल्ले. म्हज्या रिन्युवलांत हांव आयल्या उपरांत कावन्सिलिंग आयिल्ली कितलींशीं कुटुंबां आतां येतात. काल आज म्हणलें बरी हर एका दिसा घोव बायलांचो कच्चाट, घोव बायलांचें वध वारोंट, कोर्ट आनी केजी हें पुरा कित्याक म्हळ्यार एकच तांच्या जिवितांत मागणें उणें जालां. नाजाल्यार एकामेकाक समजून येना. आमी अर्थ करून काडून घेवना. एका बायल्यान सारक्या रितीन दादल्याक अर्थ करून घालना, ह्या दादल्यान बायलेक अर्थ करून घालना. नाजाल्यार नाका जाल्ल्यो थोड्यो संवयो वायट संवय दवरी तांचो संबंद बिगडटा. वायट संवयो. आनी आजकाल कितलेंय एक कुटाम पाड करूंक कितलीं सैतान कामां करतात. बायले मुखांतर जावंक पुरो, दादल्या मुखांतर जावंक पुरो. तांचे वेगळासार करूंक हर एक काम सैतान करते आसा. कितें सांगता संतोश मेळटा केदाळा तुमी विंगड जाल्यार मात्र तेदाळ संतोश मेळटा ताका सैतानाक. पूण तुजी विंगड जाता आसतना देव तितलेंच रडटा मोगाच्या भावा आनी भयणी. तितलेंच दुखां गळयता सोमी त्या काजारी जोड्या खातीर. कित्याक देवान तें एकवटीत केल्लें. मनशान मडीन जावं दी म्हणटा. पूण जें कोण लग्ना जिवितांत पाड करूंक या विपाड करूंक या तांचो संबंद पाड करूंक कोण जण येता जाल्यार तांकां देव बिलकुल बक्षिना. बिलकुल बक्षिना. ती आवय जावंक पुरो, बापूय जावंक पुरो, ह्या भावाची बहीण जावंक पुरो, ह्या घोवाची बहीण जावंक पुरो, कोणीय जावंक पुरो तांकां जेजू बिलकुल बक्षिना. कित्याक एक लग्न जिवीत पाड करचें म्हळ्यार देवाच्या कामांत अडखळे हाडच्यो. देवाच्या कामांत अडखळे हाडच्यो. तुमकां जाता जाल्यार सारकें करूंक पळयचें. तें विपाड करूंक पाड करूंक कोणाकच देवान अधिकार दिवना. देखून एकामेकाक मान दिचें म्हूण सांगता. एफेसकारांचें पत्र 5 अध्याय 30 आनी 3 वाक्यां म्हणटा पत्नींनी आपल्या पती थंय मानान चलो. एकामेकाक गौरव दिचें, एकामेकाक मान दिचें. सुन्या पास्त करचें न्ही कोणाकी. हर एक जिविताची दातार कोण जावन आसा. एक जिवीत दिल्लो देव तो ताच्या सांगात जियेता. जर तूं ताका मान दिनाय तूं देवाक मान दिनाय. जर तुज्या घोवाक तो मान दिनाय खंडीत जावन देवाक मान. जर तुज्या बायलेक तो मान दिनाय खंडीत जावन तूं देवाक मान दिनाय. व्हडले मागणे आनी कांय फायदो ना. जर आमचें रिलेशन आज बरें ना, घोवा बायलांचें रिलेशन बरें ना, खंयचें मागणें फायदो ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. पयलें देवाचें उतर सांगता आमचें रिलेशन बरें जायचें, आमकां एकवट बरो जायचें म्हूण सांगता.
देखून बायलांक कशें जायचें की म्हणटा तिथांक बरयलें पत्र 2 अध्याय 5वें वाक्या बायल्यांनी मस्त काम करूंक काय म्हणटा पळय घरदार सांबाळटलीं जायचे आनी दादल्यांक खालती जायशीं तांकां ती शिकोवंक एरांक तुमी शिकयचें म्हणटा बायलांनी एरांक नवे आतां तुमचे दुवेक काजार करतना तांकां शिकयचें आजकाल कितें जाता आजकाल मस्त पडन हांवें आयकलां मस्त कडेन आयकलां काजार जावन एका म्हयन्या भितर तुटिल्लीं काजारां वर्सां भितर तुटिल्लीं आवय दुवेक धाडटना सांगता एके दाळ आले गो जायना जाल्यार सीदा ये तुज्या घरा कांय उणें ना पयलेंच सांगून धाडटा आनी तें दुवेक कॉन्फिडन्स आसता आवय म्हज्या सपोर्टाक आसा म्हणून थंय पुरो अधिकार चलयता आनी काजार तुटता पळया एका आवयचें काम घालें कसली परिस्थिती आसूं दी तुका काजार करून दिल्या उपरांत त्या गांवाच्या घरा तुमी सदरसून जियेचे चड उणें काय आसल्यार एकामेका तुमी उलोवन तुमी क्लियर करचें नाजाल्यार त्या तुजी आवय बापूय आसा ताचे आवय बापूय तुमी सांगाता मेळून क्लियर करचें तें असले पुरो संगती आमकां देव आज सांगता देखून आमी हर एक स्त्रियो घरदार सांबाळटली दादल्यांक कलते जातली आनी तांकां बरें शिकयतलीं जायचें बऱ्या दुसऱ्यांक बरें शिकयतलीं आनी चवथें सांगता सुगुण्यो स्त्रियो जायचे म्हणून गादीचो पुस्तक प्रोवर्ब्स 31:11 गादीचो पुस्तक म्हणण्यो प्रोवर्ब्स 31:11 सांगता तिच्या पतीचें काळीज तिचेर विश्वास दवरता आनी ताका कांयच उणें पडना जर तिच्या पतीचें म्हळ्यार तुज्या घोवाचें काळीज तुजेर विश्वास दवरता आनी ते बायलेचें काळीज आपल्या घोवाचेर विश्वास दवरता तर तांकां कांयच उणें पडना एकामेकाक दुबाव करनाकात म्हणून असो एकामेकाक दुबाव करनाकात दुबाव केल्ल्या वरवीं सैतान खंडीत काम करता दुबाव जावन आसा सैतानान घालचें एक बीं जावन आसा आमच्या जिवितांत दुबाव घालन कितलें कुटुंबां आज विबाड जाल्यान कितलीं कुटुंबां आज पाड जाल्यान दुबावा वरवीं देखून कितेंय तुमी उलोवंक आसा जाल्यार तुमच्या हातांत प्रूफ जायचे तुमी पळयचे त्या वेळार मात्र सांगीत कोणेंय सांगिल्लें आयकोन तुमी उलोवंक वचनाकात कित्याक थंय सगळें रिलेशनांत सगळें पाड जाता आनी खंडीत जावन ह्या वेळार आमी देवाक खलतें जावन जियेचें बरें करचें हिता खातीर वावर करचें जायचें प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31:12 सांगता प्रोवर्ब्स चॅप्टर 31:12 सांगता आपल्या सगळ्या जिवितांत तिका हित करता न्हय हायीत एक स्त्री ददल्याक जावं दी कुटुंबाक जावं दी हित करची म्हळ्यार बरें करची अहित करचें न्हय अन्याय करची अनित करची न्हय म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून हे बायलेची जबाबदारी जावन आसा बायलेची जबाबदारी कितें जावन पयले सुवातेर काल जावचें दुसरें मोग करचें तिसरें मान दिवचें मानान लेखचें चवथें आपल्या घरचें कुटुंबाचें काम बऱ्या तरेन करचें आनी पंचवें सुगूण स्त्री जावन जियोवचें आनी बऱ्याच्या म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या हिता खातीर बरें करचें तसलें जावं दी म्हणून सांगतात आनी आज प्रत्येक जावन ही जावन आसा बायलेची जबाबदारी आज तर दोगांची जबाबदारी कशें गोवाची बायलेची दोगांची जबाबदारी आतां आमी समजून घेवया गोव बायलांची जबाबदारी कितें जावन आसा पयल्या सुवातेर गोव बायलांची जबाबदारी भुरग्यांक राखचें जावन आसा भुरग्यांक राखचें हेब्रू चॅप्टर 11:23 सांगता हेब्रू चॅप्टर 11:23 भावार्थाक लागूनच मैजेच्या आवय बापायन तो जल्मतच 3 म्हयने पर्यंत ताका लिपोवन दवरलो नाजाल्यार मैजेक तेदळत ते जुशी मारताले फाराव रायानी पुरा कित्याक ताणें कमांड केल्लें सगळ्या चिरका भुरग्यांक जुशी मारूंक पूण मैजेच्या आवय बापायक व्हडलो एक भावार्थ आशिल्लो देवाचेर विश्वास आशिल्लो देखून त्या भुरग्याक तांणी लिपोवन दवरलो 3 म्हयने मागीर पाराव्याच्या घरा पावचे बरीत तांणी तें सगळें सिस्टम केलें देवान ताका वाट दाखयली कशें मैजेक जिवंत दवरचें म्हणून आनी तो मैजे जालो आमकां सर गुलाम इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर काडूंक आमचे मुखार वडील जावन आमचो एक प्रवादी जावन मुखार गेल्लो जावन आसा मगच्या भावा आनी भयणी आज हे तशेंच आज आमकांय भावार्थ आसचे जेजूचेर विश्वास आसचे आमच्या भुरग्यांक आमी सारक्या रितीन जाणवाय दिवचे देवाच्या पुत्राची समजणी दिवचे आनी अभ्यास करीचे म्हणटा ट्रेन करीचे म्हणटा त्या भुरग्यांक द्वितीय नियम पुस्तक 6 अध्याय 7वें वाक्य ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 6:7 सांगता तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग देवाचें उतर तांकां परत परत सांग तूं घरांत आसतना वा वाटेर चलतना तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव म्हणून तांकां सांग
सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्वर तुझ्या देवाचो मोग करता म्हणून सांग. ही सांग म्हणटा देवाचे उतर. ही उतरां खंयची पळय द्वितीय पुस्तक 6 अध्याय 4 आणि 5 वाक्या. ही सर्वेस्वर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्वर तुझ्या देवाचो मोग कर. हे उतार घडये 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 सांग म्हणटा. आज पळया आमची भुरगीं तरणाटी पळयतात तुमी कितली सगळी रॉंग मॅरेज आसा ते आसात. आनी आज मस्त कुटुंबांत दुसऱ्या धर्माच्या चेड्या लागीं चेडवा लागीं लग्न जावन रस्पेर ना इगर्जेंत गजार ना काली रिसेप्शन मात्र करतात. आनी सगळे काल एक म्हाका मागण्या येताला बहीण मेळ्ळी आनी ती मस्त रडटा मागण्या करतना, मस्त दुखां गळयता. हांवें काल असले रडटा, मागीर मागणें जाल्या उपरांत म्हाका ती मेळ्ळी. हांवें म्हळें विचारलें तूं इतली रडटाली न्ही, इतली दुखां गळयताली, कित्या खातीर दुखां गळयताली? ती म्हणटा म्हजो व्हडलो पूत एका हिंदू चेडवा कडेन काजार जावन गेला आनी धाकटो पूत आतां आनी एका हिंदू चेडवा काणयोन आसा आनी बापूय भुरग्यांक सपोर्ट करता. दोगांची आतां व्हडल्याचें काजार जावना, काली अशें ते रेजिस्टर काजार जावन जियेतात आनी धाकटो पूती आतां हिंदुवांक घरा हाडण्याचें आसा. तर आमचें कुटुंब खंय उरलें? हे दोग भुरगे आसचे म्हाका, दोगी भुरगे अशें करतात. तर हांवें रडनासतना कितें करीचें? पळया हांगा कित्या खातीर अशें घडटा म्हणून चिंतलां गे आमी. कित्या खातीर त्या भुरग्यांक आमी पळया, आमी आवय बापाय आमच्या भुरग्यांक जाय जाल्लें पुरो दिता. आमचे कडेन जावंक पुरो ग्रेस्त गाय आसा, व्हडपण आसा, पुरो आसा, जाय जाल्लें पुरो आमी तांकां दिता. जेजूक एक सोडल्यार पुरो दिता. जेजूक सोडिल्ल्या वरवीं आज ही परिस्थिती आमच्या जिवितांत आयल्या. खंडी जावन देव पुरा जाता आसतना त्या आवय बापायक गुन्यांवकार करचो ना गे. खंडी जावन करतलो, कित्याक आवय बापायचें काम जावन आसलें ल्हान तावनूच त्या भुरग्यार उश्ट्या बसून जेजू विशयन सांगचें. हांवें एक स्टोरी वाचली कडेन एका बुकांत आनी तांची आवय बापूय दोगां तांचें नांव जावन आसलें फ्रांसीस आनी एक ताची पतीन नॅन्सी. फ्रांसीस आनी नॅन्सी हांकां दोगां भुरगीं आसलीं, एक चेडको भुरगो आनी एक चेडूं भुरगें. पूण ही जियेल्ली सादारण एक 150 वर्सां पयलींची गजाली आनी 7 गजाली. आनी ते दाळा जियेताली. ते जाल्यार कारण नासलें, वेहिकलां नासलें, इस्कलां नासलीं, एक बरें घर नासलें आनी सगळे मातयेचे वणंदी, मातयेचे जागो, माती सगळे. आनी त्या भुरग्यांक पूण तांच्या हातांत गय एक नवो सेल्ल्याची प्रती आसली गय तांच्या घरांत. आनी ती नॅन्सी आनी फ्रांसीस ती आपल्या भुरग्यांक बायबल शिकयतालीं, देवाचें उतार शिकयतालीं गय, देवाचें उतार. आनी एक हप्त्याक एक पटी एका दिसाक एक टिचर येताली कितें हळ्ळेक आनी तांकां शिकाप दितालें गय. आनी तशें ती दोगांय भुरगीं शिकलीं आनी बरी जाणवाय जोडली. देवाची भिरांत तांच्या काळजान बसली. देवाचें उतार कितें म्हूण समजलें. आनी ती व्हड जाताच जाताच त्या पुताचें नांव अब्राम आनी धुवेचें नांव सारा. फ्रांसीस आनी नॅन्सीची दोगां भुरगीं अब्राम आनी सारा. आनी दोगांय वाडलीं, दोगांय महान व्यक्ती जालीं. आनी अब्राम वचून लास्ट अमेरिकाचो अध्यक्ष जालो, अब्राम लिंकन. आनी ताची भयण जालें सारा. थंय व्हड एक मनीस, बापा आत्मीक तरान वाडवळ आसलें मनीस जालें. सगळें कुटुंब आशिर्वादीत जालें. देवाचें उतर समजलें तांकां. आनी तांकां त्या आवय बापायन दिल्लें कितें? खाली जेजूक दिल्लें तांकां. दुसरें कांय तांकां दिवं नासलें. दिवं तांचे कडेन कांय नासलें, कांय नासलें. खंयचें एक सारकें पोटाक घालूंक सयत तांकां खानावरूय सयत नासली म्हणटा त्या बुकांत. हांवें ताची स्टोरी वाचता आसतना मगला भाव आनी भयणी, आज आमच्या हातांत सगळें आसा, जाय जाल्लें आसा. हायर एज्युकेशन आमच्या भुरग्यांक दिता, पूण जेजूक मात्र दिवंक विसरता आमी. ही व्हडली सूख न्ही गे. तर देव त्या आवय बापायक गुन्यांवकार करनासतना रावत गे. खंडीत जावन
तांकां गुण्यावकार करतलो. आमच्या भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार पयलीं आमकां भुरगीं चड आसलीं, आतां 1 या 2 मात भुरगीं, तांकां कितेंय उलोवंक पायना, खंयचेंय सांगूंक पायना आनी आवय बापायचेर अधिकार चलयतात. कित्याक आमी त्या प्रमाणे तांकां जाणवाय दिवना, ह्या पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तांकां मेळोवना. देखून ती वायटाक पडल्यार ताचेंतल्यान भायर येवंक तांकां जायना, कठेपणान पडल्यार तांकां भायर येवंक जायना, कितेंय निरासपण आयल्यार तांकां भायर येवंक जायना. जीवगत करचें आनी कालें करचें आजकाल सोडून गेलां. देखून हाका कारण कितें? एक खंयगी आमी सुकोन पडल्या. आमच्या भुरग्यांक जेजूक दिवना जावंक बरो. जेजूक दिल्लें जाल्यार देवाचें उतर तांकां उलोवंक, देवाचें उतर तांकां वाचूंक, देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक, मागणी करूंक आमी तांकां शिकयलें जाल्यार खंडीत जावन खंयच्या कटेपणाक गेल्यार तुमच्या भुरग्यांक देव फाटीं हाडटा, खंडीत जावन फाटीं हाडटा. आनी खंडीत तो भवार्थ आनी भरवंसो आमी दवरून खंडीत जावन आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. देखून आमचे सगळ्यो संगती खलीत करूंक जाय म्हण सांगता आपल्या भुरग्यांक. आवय बापायनी हर एक संगती एके पट्यान पळया, आवय आनी बापूय कितलें कश्ट जाता, तांचे कडेन कांय पयशे आसनात, आनी कांय आसनात, रीण काणगे आनी कांय भुरग्यांक कळोवन जमनात. नीज जावन सूख न्ही तुमचे कश्ट, आवय बापायचे कश्ट भुरग्यांक कळचे. भुरगीं खंडीत जावन तुमचे कश्ट तांणी जाणा जायचे. तांकां तुमी लिपोवन दवरून तुमचे कश्ट तुमी सोंसतात जाल्यार ती कश्टान पडटना ते फूड करूंक तांकां जायना. तुमी फूड केला पूण तुमच्या भुरग्यांक कश्टान फूड करूंक शिकयचें. तुमच्या भुरग्यांक कश्ट येतना, अनवर येतना, पिडा शिडा येतना कशें तें सगळें सोंसून व्हरचें, कशें आमी सगळें व्हांवून व्हरचें आनी देवाक कशें आमी आदार मागचें, हें सगळें तुमी सांगल्यार मात्र न्ही ह्या भुरग्यांक कळचें. भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार तांकां जेजू विशयी सांगा, त्या दाळा तुमचो खरो मोग. जर तुमी जेजूक दिनासतना तुमचो भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार तुमी भुरग्यांची आवय बापायनी भागार तुमी भुरग्यांचे विरोधी जातात, दुस्मान जातात मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आमी समजून काणगेचे ह्या वेळार देखून द्वितीय हें पुस्तक सांगता 4 अध्याय 9 वाक्या, पूण तूं जागृत राव. पळया पवित्र पुस्तक सांगता, पूण तूं जागृत राव, तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाका. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाका, तुवें बगलेले कश्ट विसर नाका. आनी तूं जिये पर्यंत तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. तें शिकय. आमी सगळें हायड करून दवरता भुरग्यांक. भुरग्यांक आबा कळचें नाका. हांवूय चिंततालो, हांव गल्फान पुराय आसतना चिंततालो आबा आमी कश्ट सोंसले, आबा आमच्या भुरग्यांनी जाले कश्ट सोंसचे नाकात म्हणून. पूण ना, तशें जावना. आमी चिंतले बरी जावना. भुरग्यांनी कश्ट सोंसीचें पडले, भुरग्यांक कश्टांत येजेत पडलें आनी त्या भुरग्यांक कश्टांत आयिल्ले वरवीं जेजूची वळख जाली. कशें आमचे कश्ट तांणी पळयले, आमच्या जिवितांत आमी कश्टांत आसले ते आमच्या भुरग्यांनी पळयले आनी जेजूची भावार्थ तांकां आयलो, जेजूचेर विश्वास तांकां आयलो आनी तेचे कश्ट ते आतां फूड करूंक शकता. तांच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, तांच्या जिवितांत अनवर येता आसतना, तांच्या जिवितांत पिडा शिडा येताना ते फूड करूंक शकतात. कित्याक ते ट्रेन जाल्यात सारके. आमचे कश्ट तांच्या दोळ्यांनी पळयले, आमी तांचे मुखार हायड करूं ना कितेंच. देखून आज समजून काणगेचे मोगाच्या भावा आनी भयणी, पूण तूं सत्राय राव, जागृत राव, तुजे दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाका आनी तूं जियेता पर्यंत तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. तुज्या नात्रांक तुज्या पंतरांक शिकय म्हणटा पवित्र पुस्तक. विसर नाका म्हणटा सांगता. आनी तरबेत कर म्हणटा तांकां, ट्रेन कर म्हणटा. गादीचो पुस्तक 22 अध्याय 6 वाक्या, आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक ट्रेन करचें म्हण. सारक्या वाटेन चलोवंक चेड्याक शिकय, सारक्या वाटेन चलोवंक चेडवाक शिकय. म्हातारे प्रायार लेगून ती सांडची नात. म्हातारे प्रायार पर्यंत उडा सांडची नात. तुमी शिकयलें शिकप, म्हाताऱ्या प्रायार पर्यंत ती सांडची नात. पळय आमी कितलेंय भुरग्यांक जगोवन पयशे दवरचे बदलाक हें धन दिरवें तांकां जगोवन दवरचें, तांच्या जिवितांत अखेर पर्यंत तांकां मेळटा. पळय आमी आमच्या मालगड्यांनी आमकां तांच्या हातान पवित्र पुस्तक नातुरलो, आमच्या आवय बापायच्या हातान पवित्र पुस्तक नातुरलो आनी तांकां वाचूंक गत नातलें. पूण मागणें करून आमकां कितें त्या इगर्जेन कितें शर्माव दितालें तें आयकोन घरा येवन आमकां ती ट्रेन करताली आवय बापाय. आनी आज अशें जालें, वाचप आसलें, अशें जेजून शिकयलें. आज आमी खंयचे आमच्या भुरग्यां कडेन हे क्वेश्चन तरी विचारतात गी. इगर्जे गेलीं, दोतोनक गेलीं, आयलीं पाटी, कांय तरी क्वेश्चन विचारतात गी. पूण आमी आज कितलींशीं आवय बापाय क्रिस्तांव शिक्षणाक धाडिना. आमकां क्रिस्तांव शिक्षण नाका, बायबलाची वळख नाका, तांतू पुरा कालें करूंक आसा म्हणटात. कालें करूंक आसा. म्हज्या भुरग्यान शिकाप जोड न्हू, अमेरिका आनी खंय वचचें. वचून गेले मागीर भुरगीं तुमच्या हातान मेळनात खंडीत जावन. देखून ह्यो संगती
आनी भुरग्यांक उत्तेजन दिचें काय पयलें भुरग्यांक तुवें तरबेत दिचें दुसरें तांकां उत्तेजन दिचें तातूंत सांगता तुज्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडाय नाका आनी भिजूड जावंक कारण जायनाकात आनी दुसरें उत्तेजन दिचें ताका तुमकां भिजूड करनाकात आमी तांकां उत्तेजन दिल्यार आमी हर एका कामाक तांकां मुखार व्हरूंक आमी प्रयत्न केल्यार सगळें देव मुखार व्हरून येता सुस्निकाय जाय जें म्हणटा सांगता एफेसकारांचें पत्र 6 अध्याय 4 वाक्य एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 4 सांगता तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायचें चिडावचें न्हय बगर तांकां बूध सांगून तांचे सुखी तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागया क्रिस्तांव धर्मा विशयी सांगा क्रिस्तांव धर्माची ती हायली आमकां चड आनी चड म्हत्वाची जावन आसली स्वता तांकां सांगा पवित्र सभेची स्वता तांकां सांगून दिया म्हणटा देखून ह्यो संगती आज आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता पयल्या प्रत्येक जाण बरी आमची जबाबदारी आवय बापायची जबाबदारी भुरग्यांक राखचें भुरग्यांक अभ्यास करचें भुरग्यांक सतखळीत करचें भुरग्यांक तरबेत करचें भुरग्यांक उत्तेजन दिचें भुरग्यांक सोंसणीकाय शिकोवचें आतां ही जाली घोवाची जबाबदारी बायलेची जबाबदारी घोवा बायलेची जबाबदारी भुरग्यां विशयी आतां भुरग्यांची जबाबदारी कितें भुरग्यांची जबाबदारी आसा तांकां तांची जबाबदारी आमी कळीत करची आवय बापाय नाजाल्यार तांकां जबाबदारी कशी करची भुरग्यांची जबाबदारी पयल्या सुवातेर निर्गमन पुस्तक 20 अध्याय 12 वाक्य सांगता एक्सोडस चॅप्टर 20 वर्स 12 सांगता आवय बापायक मान दी तुज्या आवय बापायक मान दी भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिचे थोडे फावटी आवय बापाय कांय शिकप आसना आनी भुरग्यांक इंग्लीश मिडियमाक शिकपाक घालतात आनी भुरग्यांनी आवय बापाय कितें विसरचें आसा तुका कांय गोत्तू ना गोत्तू ना खंडीत गोत्तू ना आवय बापाय गोत्तू ना म्हण तुमकां इंग्लीश मिडियमाक घालचें न्ही भुरग्यांक बरें कडेन शिका बरें एज्युकेशन जोडा भले सगळ्या संवसारांत खंय गेल्यार तुमी चलवण जो म्हणलें ते तांकां ताक ना जाल्यार रीण काणगी आनी एज्युकेशन लोन काणगी तुमकां एक इंग्लीश मिडियम घालून शिकयता जाल्यार ती आवय बापायची सूख म्हणटात गे तुमी भुरग्यांनो वय गी ती सूख गी तुमची तुमकां शिकयलेलें तुमकां इंग्लीश मिडियमाक घाल्लें आवय बापायची सूख गी तुमकां बरें जायजें तुमचें जिवीत बरें जायजें म्हणून आवय बापायन मेहनत काण गेल्ली देखून तुमी आवय बापायक मान दिवंक जाय आवय बापायक गौरव दिवंक जाय खंयच्याय रितीन दुसरें आवय बापायन दिल्ले आदेश पाळचे गादेचें पुस्तक 6 अध्याय 20 वाक्य म्हज्या पुता तुज्या बापायचो आदेश पाळ या तुज्या आवयचो आदेश पाळ तुज्या आवयची शिकोवन तिरस्कार करिनाका तुज्या आवयची शिकोवन तिरस्कार करिनाका आवयक मान दी गौरव दी सिराकाचो ग्रंथ क्लियर सांगता तुमी वाचतात जाल्यार सिराकाच्या ग्रंथांत थंय 3 अध्यायांत थंय वाचल्यार भुरग्यांची जबाबदारी जायती आसा देखून बापायक तुमी मान दिचे गौरव दिचे आनी आवयची शिकोवन आयकचें देखून पुतांक कोण पुरा पूत आसात पळय तांणी आवयची हक्कां राखून व्हरचें आनी कोण धुवो आसात पळय तांणी बापायची हक्कां राखून व्हरचें देखून एक्सचेंज ऑफर हांगा दिलां जेजून कोण पुरा चिरके भुरगे आसात ते आवयची हक्कां राखून व्हरचें केदाळे चिरके भुरगे सर आवयक लागीं आसतात चेडवां भुरगीं तितके बापायक लागीं आसतात देखून चिरक्या भुरग्यांनी आवयची हक्कां चेडवां भुरग्यांनी बापायची हक्कां ही राखून व्हरचें आवय बापाय खंडीत त्या भुरग्यांचो कायदो जावन आसा देखून आवय केदाळात दूख दिनाका म्हणटा पवित्र पुस्तक पळया ते गादी पुस्तक अशें सांगता पळया म्हज्या पुता तुज्या बापायचो आदेश पाळ तुज्या आवयचे शिकोवणेक तूं तिरस्कार करिनाका आनी तिसरें जावन आसा भुरग्यांनी आवय बापायक खाल जावचें ओबे जावचें जावंक पुरो तांकां एज्युकेशन ना जावंक पुरो तांकां तुजे बरी जानवाय ना जावंक पुरो पूण ती तुजी आवय बापाय संवसारांत एकच फावटी तुमकां आवय बापाय मेळची आनी मागीर मुखार मेळनात आवय बापाय संवसारांत आवय बापाय प्रमुख तुमच्या जिवितांत देवाच्या उपरांत पयलें स्थान देवाक येता दुसरें स्थान तें आवय बापायक येता ताचे दुसरें स्थान दुसऱ्यांक तुवें दिवंक ना दुसरें स्थान तें आवय बापायक येता पयलें स्थान तुज्या जिवितांत देवाक दिवंक जाय दुसरें स्थान मान तुज्या आवय बापायक दिवंक जाय म्हण पवित्र पुस्तक सांगता पेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 5 वाक्य तुमी तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक खाल जाया
तरणाट्यांनी कशी आपली साल समकान बरीकन सांबाळची गे म्हणटा किर्तनाच्या ग्रंथांत 119 किर्तनाच्या ग्रंथांत सांगता आमकां तरणाट्यांनी भुरग्यांनी युवजनांनी आपली साल कशी सांबाळची निर्दोशी सांबाळची देवाच्या उतराक पाळो दिवन आनी हें देवाचें उतार जावन आसा तुमी तरणाट्यानो तुमी भुरग्यानो तुमच्या वडिलांक घाल जाया आनी तिसरें जावन आसा देवाचें उतर तांकां वाचूंक शिकोवचें 1 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 14 तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र 3 अध्याय 14 वाक्या तुका शिकयल्या रित्या तुवें दृढपणी सतमनलेल्या संगतींनी विश्वासान राव देवाचें उतर वास आनी त्या उतराचेर विश्वास दवर भावार्थ दवर त्या उतरा प्रमाणे जिवंक तो प्रयत्न कर म्हणटा भुरग्यांक इल्लेशें तरी इस्कालाकेच्या पयलें सकाळीं उठले बरें इल्लेशें तरी बायबल वाचूंक आवय बापायन शिकयचें जर ती आवय बापाय तांकां मागोवंक शिकयनात सकाळीं उठोवंक एक आनंद बापा काडूंक शिकयनात जर आवय बापायक त्या आलतारी मुखार रावन इल्लोसो वेळ मागणें करूंक शिकयनात जाल्यार ती कसली आवय बापाय खंडीत जावन देव एक दीस तुमकां गुन्यांवकार करचो ना गे देखून असलें जावचें नाका आमी 17 एकान घेवया 17 एकान घेया आनी 25 जावन आसा भुरग्यांक तुमी भावार्थाक हाडचें भावार्थाक एक नीज देव आसा म्हणून पातयेवचें हे आमच्या समर्थी प्रमाणे मात्र जिवंक प्रयत्न करचें आनी 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 5 तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र 1 अध्याय 5 वाक्य सांगता तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच तुज्या दोळ्या मुखार आनी असो भावार्थ तुजी आवय बापाय तान परजळटलो तसो तुजे थंय परजळो कशें तुजी आवय बापाय भावार्थान जियेतात गी तशें ती भुरगीं आवय बापायक पळोवन भावार्थान जियों दी म्हूण सांगता आनी ओलो भावार्थ वृता करचें कामय त्या आवय बापायचें जावन आसा देखून आवय बापायक मस्त जबाबदारी आसा काली गळोन आनकान घाल्यार मात्र पावना त्या भुरग्यांक सारक्या रितीन तुमी वाटेक वाडिना जाल्यार एक दीस ती भुरगीं तुमचे तान पयस वेतलीं आनी तुमकां दितलीं दूख मात्र दुसरें कांय तुमकां मेळचें ना आवय बापायन तुमकां कांय मेळचें ना तें दूख दिवंक मात्र शकतलीं तुमकां आनी तें दूख कशें जायत म्हूण चिंतून पळया देखून आनी उपकार आठवणी आसूंक जाय गे भुरग्यांक उपकार थँक्स मम्मी थँक्स डॅडी म्हूण सांगूंक जाय गे तिमोथीचें पयलें पत्र 5 अध्याय 4 वाक्य 1 तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 4 सांगता भुरगीं बाळां पयलें आपल्याच घरच्यांच्यो गरजो सुदारसूंक आनी आवय बापायक मान दिवंक शकनीत आपल्यो गरजो कितें आसा त्यो तांणी करूंक आनी आवय बापाय सांगता जिवंक शिकोवन दीत एकामेकाक मान दिवंक शिकोवन दीत देखून भुरग्यांची जबाबदारी आसा आनी सगळे आज एक कुटुंबाची जबाबदारी सोमयान आमच्या मुखार दवरल्या घोवाची जबाबदारी आदले फावटी आज बायलेची जबाबदारी घोवा बायलांची जबाबदारी भुरग्यांक थंय आनी भुरग्यांची जबाबदारी आवय बापाय थंय ह्यो सगळ्यो संगती आज तुमच्या मुखार दवरल्यात खंडीत जावन आज आमकां कळटलें खंय आमी सुकल्या गे म्हणून कोण कोणाच्या जबाबदारींत आमी सुकल्या एक दीस एक घडीभर आमी बसून रिकलेक्ट करया आमच्या जिवितांत खंय सुकलां जाल्यार आमी आनीक वेळ आसा बक्षाने मागया बक्षाने मागया त्या देवा कडेन आमी सुकून पडल्या म्हणून सांगया म्हजी जबाबदारी हांवें सारके रितीन पाळोवं ना म्हणून घोवान सांगल्यार म्हजी सारके जबाबदारी म्हजे हांवें पाळूं ना म्हणून बायलेन सांगल्यार आमची दोगांची जबाबदारी भुरग्यांक ते आमी सारके रितीन पाळोवं ना म्हणून सांगल्यार भुरग्यांनी आपली जबाबदारी आमच्या आवय बापाय तेणें पाळोवं ना म्हणून सांगल्यार खंडीत देव बक्षितलो देव आशिर्वादीत करतलो हर एका भुरग्यांक उदरगतीक पावयतलो तांच्यो सांकली सगळ्यो बांदून गेल्ल्यो खंयच्योय सांकली जावं दी त्यो सगळ्यो तुटून पडटल्यो देखून आज आमी विशेष तरेन कुटुंबा खातीर मागया हर एका घोवा खातीर हर एका बायले खातीर हर एका भुरग्यां खातीर आज आमी मागया हर एक कुटुंब आमचें पवित्र कुटुंब जावं दी आमच्या कुटुंबांत मागणें आसूं दी आमच्या कुटुंबांत बक्षाणें आसूं दी आमच्या कुटुंबांत सोडदोड आसूं दी आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतर आसूं दी आमच्या कुटुंबांत देवाक अर्गां स्तुती आसूं दी आमच्या कुटुंबांत कुटुंबाचें मागणें आसूं दी यंत्यक वर्तें धेनें जावन देव आमकां एक बरें कुटुंब आशिर्वादी जाल्लें कुटुंब देव म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक फावो करतलो म्हणून आज आमी मागया हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hira babare kalabare daga shandara bare karabale rekala Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon each and every that family, Lord Jesus. They will be blessed, Lord Jesus. Riya ka kutman तुझ्या आशीर्वाद घाल जेजे आवळा तुझी दैविक सकत वाळे जेजो हरिया का कुटुंबात असले वाईट शक्तीचे सत्याचे सर्व बंधडे तुझ्या नावान तुटून पडून द्यावळा हरिया का कुटुंबात आशीर्वाद देऊन दी हरिया एक रॉंग रिलेशन किती असल्यार ते डिस्कनेक्ट जाऊन दी सुमे जेजो हरिया एक वाईटचे सक्त तुटून पडून दी माट मंत्रा प्रतिस्पना नाडीगडीचे सक्त खंचे ड्रग्स मादक द्रव्य आणि खंचे सेक्शुअल डिझायर्स हे सगळे वाईटचे सत्य हरिया का कुटुंबाने काही काम करतात गे ते सगळे यावेळा तुझ्या पायांताला भेटून दिता ते सगळे तुटून पडून दी आणि दैविक सकत गुण करचे सकत हर एक कुटुंब आशीर्वादी जाऊनची सकत त्यांच्या जीवितान वाळून दी समय जेजू आणि हर एक आज इतली कुटुंबा जमा मग्नांच जॉईन झाल्या हर एका कुटुंबाक तुझी आशीर्वादां 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 दिवन आशीर्वादित कर म्हणून मागता हे मागण्या आमी करता बाबा तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन 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 आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगाता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फॉळचें कशें जेजो भगवंत मरिये देवाचे माय मापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन सर्व तुमचे सांगाता आज हो वेळ करसूंक आमकां खंडी जावन देवान फावो केल्ले आनी तुमकां समेस्तांक आमी मुखल्या दिसांनी परवां शुक्रारा आमच्या मरियमाच्या जल्मा दिसाची फेस्त आमी आचरण करता तुमकां समेस्तांक आमी बरें फेस्त मागता बरें मोंती सायबिणीचें फेस्त आमकां हांगा कुडयाळान पुरो आमी नवें जेवचें फेस्त म्हणून आचरण करता तुमकां समेस्तांक भायर थावन जॉयन जाल्यार समेस्तांकी देव हे मोंती फेस्त तुमकां आशिर्वादीत करून दी आनी तीच मरियमाय हर एकल्याच्या कुटुंबांत आसून तुमच्या हर एकल्या गरजां खातीर आपल्या पुता जेजू लागीं विनंती करून दी आनी सर आशिर्वादांनी आमच्या कुटुंबां बरोवन दी आनी बरोवन उमतूम सर देवाचो मोग आमच्या कुटुंबांनी आसूं दी म्हणून मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन प्रेज द लॉर्ड तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरी रात मागता तुमकां समेस्तांक गुड नायट